आयडेंटिफाय करता शेतकार तयार करता त्याच्या खातीर म्हत्वाचो पळय आमी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जावं किंवा बाकी सगळे कम्युनिटी फार्मींग जावं किंवा बाकी सगळे हे जावं आमी जे कितें प्रॅक्टिकली लोकांक उपयोगी पडटले अशी कामां कळून दिला फक्त एनावन्स करप इतली पुरती मर्यादीत न रावप प्रॅक्टिकली लोकांनी कशें पावतले ती सुविधा लोक कशें घेतले हाजे आमी चड भर दिल्ले आसा आनी गेले एक वर्सा भितर हांव हाजेर उमेद गेले एक वर्सा भितर याद जातली की हांव पयलो चार्ज घेतले उपरांत जेन्ना 15 ऑगस्टाक जेन्ना हांव फ्लॅग होस्टिंगाक जेन्ना मडगांव हांव कलेक्टरान आसलो तेन्ना सुद्दां हांवें अनावन्स केल्लें म्हणजे भाशणांत उल्लेख केल्लो की कृशी प्रधान राज्य करपा खातीर आनी फार्मर्सांक एक खरो एक उद्योगपती म्हळ्यार फार्मर्सांनी शेतकऱ्यांनी शेती कडेन वळटा आसतना शेती वेवसाय करतना फक्त अशेंच करपा जाय करप न्ही तो एक उद्योग म्हूण पळोवप जाय त्या दृश्टीन फुडें वचपाक अशें हांवें तेन्नाच केल्लें आनी कृशी प्रधान राज्य करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो म्हणजे एंटायर टिमी बरोबर घेवन देखीक त्याच प्रमाणे ज्यो ज्यो कितें आतां आमी सुविधा दिवपा जाय त्यो आमी परस्परा भितर केल्ल्यो आसा आनी तातूंत भितर जे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग म्हणून जे आसा ताचे भितर सुद्दां आमी सगळे सोपस्कार पूर्ण करून आयज ती फायल आमची लॉ डिपार्टमेंटाक घेतली आसा आनी लॉ डिपार्टमेंटाक ती आयली उपरांत आमी तो लोकांक लागू करता कम्युनिटी फार्मींग आमी ऑलरेडी लागू केल्ली आसा आनी थंय आमी लोक आतां घेवपाक लागले करपाक लागले आसा आनी जे जे कडेन जमीन अशी एक पडक जमीन आशिल्ली ती सुद्दां आमी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आसा तेजे मार्फत आमी दितलेच पूण तेज्या पयलीं सुद्दां आमी लोक जे जमीन रोयले आसले तांकां लोकांक प्रोत्साहन दिवन म्हणटा अशें त्या लोकांक आपोवन घेवन त्या त्या जमनीचेर तुमी कसलीच पीक घेवंक शकता अशें आमच्या अधिकारान त्या भागाक वचून सांगलें आसा आनी ती जमीन आज जो मूळ तेंचो ओनर किंवा जो कोणाक टेनंट किंवा आनी कोण ते आज खूब कडेन परत शेती कडेन वळलेले आसा आनी जे कडेन आजुनूय जमीन पडक आसा जे रोवपाक शकना ती कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो हो जेन्ना लॉ येयले तर आमी तांकां दितले जेणे करून त्यो जमीन सुद्दां आमच्यो जे रुपांतरा येतली डिफिकल्टीज किती आसा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ना डिफिकल्टी म्हळ्यार हे न्ही आज जमीन स्वता ना ना डिफिकल्टीज म्हळ्यार कितें जाता जमीन ती आमी सगळे जे लॉ डिपार्टमेंटाक दवरपाक जाय खरो कायदो नवो करता तो लॉ डिपार्टमेंटाक धाडचो पडटा पयलीं हें करता आसतना खुबसो टायम जालो कित्याक जमीन जेन्ना लोक जेन्ना जे जमनीचो ओनर आसा सदींच तांकां भंय दिसता की जमीन आपूण तेन्ना आपूण रोयना आनी कोण रोवपाक लागत जाल्यार तो खंय तरी तेच्या नांवार जायत किंवा तो आपले क्लेम करतलो किंवा तो आपलो हक्क जमायतलो हो एक भंय उरप हो भंय खंय तरी काडपा खातीरच हो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक सामकी फ्रेम केल्ली आसा जेणे करून गोवोरमेंट मदीं हस्तक्षेप करता जेणे करून कितले वर्सां 5 वर्सां 10 वर्सां जाल्यार तो ती जमीन जेन्ना कोणाक तरी रोवपा खातीर दुसऱ्याक दितले ती जमीन रोयली उपरांत ते अमक्याच वर्सां भितर तरी जसो कॉन्ट्रॅक्ट जाता त्या प्रमाणे तरी परत त्या ओनरा कडेन जमीन वचपा जाय त्या ओनरान घेवपाची गरज ना की बाबा आपूण हेका रोवपा दिली म्हणून जमीन होच क्लेम करतलो आनी होच खंय तरी आपल्या पांय घालून आपली म्हणटलो अशें म्हणपाक ना हेचे खातीर सगळे कायद्याचे एडवायस घेवन म्हणटा अशें A to Z सगळे एक्सपर्टांचे हे घेवन हें केल्लें आसा ती आयज खंय तरी लिगला कडेन आसा ती आयली उपरांत आमी करतले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे किती म्हणणे आहे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान सुद्दां टायम टू टायम हेजी ओपिनियन घेतलें आसा की तेमचे टेनन्सी एक्ट आसा की तातूंत भितर खंय खंय कितें लागू शकता कशे लोक ते आपलो कब्जो करपाक शकतात कसो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेर रावनच तांकां त्याचो कॉन्ट्रॅक्ट जाले उपरांत ती जमीन त्या मालकाची उरपा जाय जेणे करून हे कोण रोवपाक भितर चल्लात तेमी तो क्लेम करचो न्ही हे सगळे तांची एडवायस घेवन सगळे त्या कायदे सगळे हे करून केल्ले आसा आतां जालें अंतीम हेजेर आसा लॉ डिपार्टमेंट आयले काय ताबडतोब चालू करतले ओके